जीसीएचो अध्यक्ष चेतन देसाई शुक्रारा सकाळी ईओसीच्या ऑफिसात पावलो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 2015 बायलेक आनी धुवेक एफडी खातीर 2 कोटी 40 लाख रुपया दिल्ले म्हूण चेतन देसायान मान्य केला। हे सगळे आपले वायट पैसे म्हूण सांगपी चेतनाक ही इतली मोठी रक्कम खंयच्यान आयली ते सांगपाक मात जमना। पैसे खंयच्यान आयले ते सांगूंक चेतनान ईओसी कडल्यान वेळ मागून घेतला। चेतनाचो स्टेटमेंट घेवन ताका ईओसीन सोडलो, मात 2 कोटी 40 लाख खंयच्यान आयले बेगीन सांग म्हूण ताका उजरावन धाडला। चेतन देसाईची बायल आनी धुवेन व्हीपीके अर्बनांत वेगवेगळ्या 15 एफडींनी मेळून 2 कोटी 40 लाख घाल्यात म्हूण कांय दिसां फाटीं ईओसीक टीप मेळ्ळी। हे 2 कोटी 40 लाख जीसीए स्कॅम केशी उपरांत रोखडेच काडल्यात म्हूण ईओसीच्या लक्षात आयलां। तपास केले उपरांत ते 2 कोटी 40 लाखांचे एफडीचे पैसे कॅश भरिल्ले आनी तेन्ना केवायसी नेमूय पाळिल्ले ना हें ईओसीक कळ्ळां। चेतनाचेर दुबाव येवपा सारकी गजाल म्हळ्यार जे वेळार ईओसी जीसीए स्कॅमाची चवकशी करताले ते वेळार चेतनान ह्या 2 कोटी 40 लाखांचे एफडीचो खंयच उल्लेख करूंक नाशिल्लो। ईओसीन आतां परत चेतन देसाईची बायल, चेतनाचो सीए आनी व्हीपीके अर्बनाच्या ऑफिसरांक समन्स धाडल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।